Sorvesporaच्या मानांक नवें गीत रचून गायात. आमचे खातीर चोरया ताणेन करून दाखयल्या. सर्वेस्पराच्या मानांक संतोषान हें गीत गायता. सर्वेस्पराच्या मानांक संतोषान हें गीत गायता. तुमकां सगल्यांक जेजू सवें माये मोगाचो योकार. गोंयचो साहेब आमचे पासत विनंती करता आनी तुमकां जें तुमी मागलेलें आसा तें तुमकां मेळ्ळेलें आसा म्हणून तुमी ताकाय वाखाणूंक ह्या मिसा भेटेंत आतां तुमचें जिवीत ताणें जशे भाशेन देवाक भेटयलें तेच भाशेन तुमचेंय जिवीत भेटोवंक तुमी आवडटात. तुमचे पासत हांव मागतां आनी तुमी म्हजे पासत मागात आनी हे भाशेन आमी एकामेका पासत मागून अदीकान अदीक जेजू सारकीं जावंक ह्या मिसा भेटेन आमचें जिवीत ताका दिवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं, तुमचे सगळे आसूं. भयणीनो आनी भावनो, जेन्ना आमचेर वायट कोसळटा तेन्ना आमी कितें करता? आमी खूब जाणां देवाक आर्गां दिवंक लागता. कित्याक लागून आर्गां दिवंक जाय? कित्याक तातूंतल्यान देव आमकां वाट दाखयतलो. ही वाट जावन आसा जेजू. तो आमकां आपली वाट कळीत करतलो आनी कळीत करीत आसा. पूण जितले पाटी आमी ताचें आयकोंक ना ताका लागून आमी ताचें बोगसणें मागया. सगळीं जाणां काळजांत थावन दूख दोत्तल्यांक बोगसणें दिवच्याक तुका बापान धाडला. सुम्या काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर. आमचे खातीर विनोती करच्याक तूं देवा बापाचे उजव्याक बसलाय. सुम्या काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. तकल्यो बागोवन आशिर्वाद घेवया. सोरपोदेदाद देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मागुया. सर्वेस्परा आमचे बापा, नेणट्या निर्मळ काळजाचो तूं मोग कोत्ताय आनी निर्मळपण ओगडायलोल्यांक तूंच तें कोणवाळेन पोत्तून दिताय. ओण बावार्दपणांच्या काळोखांतलीं तुवें आमकां सोडयल्याय. तर स्वताच्या उजवाडाची वाट सांडून वचूंक कदींच तूं आमकां निर्मू नाका. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आमी आतां आयकोया. दोन दोतांचे इतिहासा वेलें वाचप. जुदेया थावन कांय मनीस येवन भावांक अशें शिकोवंक लागले. मोइजेसान स्थापलोले चाली पोरमणे तुमी सुनोत करिनात जाल्यार तुमी तारोण जोडूंक शकनात. हे विशीं ह्या मनशां कडेन पावलू आनी बार्नबासाचो मोठो वाद विवाद जालो आनी पावलून आनी बार्नबासान आनी पवित्र सभेंतल्यान थोडे जाणांनी जेरुसल्याक वचून ह्या तोंट्या विशीं दोन दुतां आनी जाणट्यां कडेन भासाभास करची म्हूण थारायलें. म्हणटच पवित्र सभेन तांकां पाठयलें आनी फेनिसियांतल्यान आनी सामारियांतल्यान वेताना कशे भशेन विदेशांनी भवार्थाक वेंग मारली ते सांगीत गेले. आनी ही खबर
सगळ्या भावां भयणींनी व्हड खुशालकायेन घेतली. ते जेरुसल्याक पावले तेन्ना पवित्र सभेन धर्मदूतांनी आनी जाणट्यांनी तांकां येवकार दिलो. पावलून आनी बर्नबासान आपणाक देवान केल्ले तितल्याची खबर तांकां सांगली. पूण फरिसेवांच्या पंगडांतल्यान कांय भावार्थ्यांनी अशी आडखळ हाडली. तांचीय सुनोद करूंक जाय आनी मोइजेसाचे समूर तांकां सांबाळूंक लावंक जाय. हे विशीं भासाभास करूंक दोन दूत आनी जाणटे एकठांय जाले. देवाचे उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो सर्वेस्पराचे घरा वचूया. आमी सगळे म्हणया सर्वेस्पराचे घरा वचूया. सर्वेस्पराचे घरा वचूया ही उतरां म्हजे कानार पडटाच केद्दो व्हड संतोश म्हाका भोगलो. आमी पावल्या जेरुसाल्या तुजे दारवंट्यांचेर आमचीं पावलां. तुजे भितर रिगले आमचे पांय. जबाब सर्वेस्पराचे घरा वचूया. मजबूत एकेच बांदावळीचें अशें बांदून काडलां आमचें जेरुसालेम. थंयसर कुलां जोडून येतात. सर्वेस्पराची कुलां ती. जबाब सर्वेस्पराचे घरा वचूया. थंय सर्वेस्पराचें नांव वाखाणूंक इस्रायलाचो कायदो. थंयसर मांडल्यांत मुनसबेच्यो सोदरो दाविदाच्या घरांच्यो सोदरो. जबाब सर्वेस्पराचे घरा वचूया. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. जेसू म्हणटा म्हजे सवें रावात आनी हांवूय तुमचे सवें रावता. जो म्हजे सवें रिगून रावता आनी जाचे सवें हांव रावता तो सुबाम फळां दिता. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. जुआमा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिस्सांक म्हणलें, हांव खरी दाख वेल आनी म्हजो बाप कुलवाडी. म्हजे सवें फळां दिना. तो दर एक फांटो तो कातरून उडयता आनी फळां दिता तो दर एक फांटो ताणें अदीक फळां दिवचे खातीर तो भेंडटा. हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरा वरवीं तुमी नितळ जाल्यांत. म्हजें सवें रावात आनी हांवूय तुमचे सवें रावतां. फांटो दाख वेलीक लागोन रावल्या शिवाय ताच्यान आपशीं फळां दिवंक जायनात. तशेंच तुमी म्हजे सवें रिगून रावल्या शिवाय तुमच्यानूय फळां दिवंक जायनात. हांव दाखवेल, तुमी फांटे. जो म्हजे सवें रिगून रावता आनी जाचे सवें हांव रावतां तो सुबां फळां दिता. कित्याक म्हजे विरेंत तुमच्यान कांयच करूंक जायना. कोणीय मनीस म्हजे सवें रिगून रावना जायत जाल्यार तो एका कातरून उडयलेल्या फांट्या सारको सुकता. असले फांटे जमा करतात आनी उज्यान उडयतात आनी ते लासतात. तुमी म्हजे सवें रिगून रावशात आनी म्हजीं उतरां तुमचे सवें रावतीत जाल्यार तुमकां जाय तें मागात आनी तुमकां तें घडटलें. तुमी सुबां फळां दिवचीं आनी म्हजें शिस्त तुमी जावचें ही म्हज्या बापाची मोहिमा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता.
म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, हें देवाचें उतर जें आमी आयज आयकलां तें आमकां सगल्यांक आवडटा न्हय? कित्याक खरींच ती भावना एकपणाची हातून आसात. पयले सुवातेर जेजून आमकां कितें सांगलां? आपूण दाखवेल आनी म्हजो बाप कुलवाटी. म्हणजे कितें? ताचे सोबे आमी रावत तर जाल्यार फळां दितले हांव. ताचे सोबे रावना जाल्यार फळां दिवचें ना. पूण आमी फळां दीत जाल्यार तो आमकां तरी पूण भेंडटा. कित्याक लागून? अदीक बरीं फळां दिवचे खातीर. आतां आमची उतरां, कोन्यो, चाल बरी आसा, पूण ती आनिकूय बरी जावंक जाय न्हय? ती कशी जातली? केन्नाय तो आमकां कातोत्ता आनी हे परी आमकां कशी दूख दिसोंक लागता. पूण आमी ती दूख धरूंक फावना. कित्याक तातूंतल्यान अदीक मागीर आमी बरें दिवंक लागतले हांव. कित्याक ताचें उतर आमकां सदांच प्रेरणा दिता. कितें करूंक जाय, कितें करूंक नाका पळय तें. पूण तें कशें करतलें हांव? तो आमकां कितें सांगता? म्हजे सोबे रावात आनी हांवूय तुमचे सोबे रावतां. जसो एक फांटो दाक वेलीन रिगून रावल्या शिवाय ताच्यान आपणाचेच वस्तूंक फळां दिवंक जायना, तशेंच तुमी म्हजे सोबे रावशात जाल्यार तुमीय फळां दितल्यात. म्हणटच कितेंय जावं, कसलेय परिस्थितीन आमी ताका एकवटोन रावंक जाय. आनी तो कितें सांगता? तुमी तर म्हाका एकवटोन रावशात जाल्यार तुमी सुभां फळां दितल्यात. तुमी तर म्हाका एकवटोन रावना जाल्यार तुमी सुकतल्यात. आनी असले फांटे उज्यान उडोवन ते उलपायतलेत. पूण म्हजीं उतरां तर तुमचे सोबे रावत. असल्या संबंदान तो आमकां फळदायक करूंक लागता. ताका लागून हांव आनी एक कितें सांगता. जेजूच्या नांवान आमी रावचीं एकवटोन, पूण ताची थोडीं उतरां आमी मनान घेवंक जाय, काळजांत घेवंक जाय आनी ती मागीर फळदायक जावंक लागतली. आतां हेंच आयचें उतर पळय आसा तें म्हाका इतलें मानलेलें आसा की तुमी तें शिकून काडशात तर तुमचें जिवीत सारकें फळदायक जातलें. हिंचें जेजूचें एक उतर तुमी मानशात जाल्यार तें एकदम बऱ्याक पडटलें. आतां असलें म्हणत तो आमकां सांगता म्हजे सोबे रिगून रावत न्हय. ताणें आनिकूय कितें सांगलां? तुमी सगळीं कोश्ट कोत्तात आनी अजाच्या बारा खाला आसात ती म्हजी शिंयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलों. म्हजें जूं तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात. कित्याक हांव दुलोब आनी ल्हानवीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान घडटलें. तर म्हजें जूं घेवंक सोंपें आनी व्हांवूंक ओळू म्हजें ओजें. असलीं तर उतरां आमी आमच्या काळजांत घेत आनी ती आमचे सोबे रावीत जाल्यार आमकां कसलीच भिरांत ना. खंयच्याय संकश्टान ती आमकां घोटाय दिवंक लागतली. पूण ताका लागून ताचीं उतरां आमी घट धरया. सगळींच कांय येवचीं ना, पूण जीं तुमकां बऱ्याक लागता, बरीं पडटात, बरीं मानतात तीं तोंडपाट करात आनी काळजान तीं कोंचोवया आनी तीं आमचे सोबे फळां दिवंक लागतलीं. जेजू हेंच सांगता आमकां. पूण पळयात कितें जाता पळय तें. दुसरे ते जुद्यो पयले वाचपान आमी पळयता कितें? जुद्यो लोक म्हणटाले तुमी पयले जुद्यो जावंक जाय, सुनोत करूंक जाय आनी तेन्ना मागीर तुमी क्रिस्तांव जातले. पावलू आनी बार्नाबास तांकां म्हणटा सुनोत करपाची गरज ना. आमी जेजूक तर एकवटोन आसा जाल्यार आमचें जिवीत देवाक भेटयल्लें जाता. प्रत्येक सुस्कारांत तर आमी ताका हाजीर जायत. हें आमचें जिवीत देवाक भेटयल्लें जायना कितें? पूण ते भाशेन आमी जियोया. जियेतात म्हूण हांव जाणां, पूण अदीक खरायन ते भाशेन जेजूक एकवटोन आमचें जिवीत सारया. आनी पळयात थंयसर पावलू आनी बार्नाबास इतलें बरें करताले. वेता थंयसर जेजूचें नांव ते परगडटाले आनी लोकांक ते मानताले आनी लोक जेजूचो पाटलाव करतालीं. हे भाशेन आमचें जिवीत जेजूक एकवटोन आमी जियेत. बाकीचीं सगळीं जाणां जेजूक वळखतलीं आनी जेजू सारकीं तीं जावंक आपलें जिवीत जेजूक भेटयतलीं. हे भाशेन आमी सगळीं जाणां ह्या वेळार आमचे हात जोडया
प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना आमी जेजून बरोवन येता, जेजू सवें पुनर्जीवन जाता, जेजूक आमी एकवटोन आमचें जिवीत सारूंक लागता. सुस्कार भायर सोडटना सगलें बरें वायट आनी कितें आहा तितलें भायर काडया. भितरली आमी स्वतंत्र जावया. आमी एके वतीन मरण वचया. आनी हे भाशेन मरण आमी गेलीं की ना, जेजू सवें सगळें दवरलें की ना, आमी पुनर्जीवन परतून जेजू सवें जावंक लागता सुस्कार घेतना. हे भाशेन ताच्या जिवितांत आनी मरणांत आमी भाग घेवंक लागता. आनी जितली आमी आमकां मोडटा तितली आमी जेजूक जिवन जावंक लागता आनी जेजू आमचें सवें आपलें जिवीत चलोवंक लागता. जेजू आर्गां आनी दिनवास तुका, कित्याक तुवें हें आमकां शिकयत आयलाय आनी शिकयतलोय म्हूण आमकां खात्री आसा. पूण आमकां हे भाशेन कृपेन जिवंक आनी तुजीं उतरां पाळूंक आमकां गोठाय दी, बळ दी, शक्ती दी. दिताय म्हणून आमी तुका आर्गां दिता. आनी ह्या वेळार सगलीं आमचीं इंतेसां तुका ओपून दिता आनी आमच्या संवसारा पासत आमी हें मागणें तुका भेटयता. सुरपुदेदारा आनी काकूळसारा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोणवाळेन आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विज्ञानांक एक गुणदायक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. आतां भेटवणीक आमचें जिवीत सगळ्यांक जेजूक भेटोवया. सर्वेस्परा, सृश्टीच्या रचणारा, आमी तुका दिनवासता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. पृथ्वीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सासणाच्या सासणाक देवाक जय. देवाचो पूत मनशा सैमाचो भागीदार जावंक पावलो. तशेंच ह्या उदकाचे आनी दाखक सोऱ्यांचे कोणे वरवीं आमी ताच्या देव सैमांत वांटो घेवंक पावूं. सर्वेस्परा, सृश्टीच्या रचणारा, आमी तुका दिनवासता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाखवालीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. सासणाच्या सासणाक देवाक जय. सर्पोदिदार देवा, ल्हानवीक मनान आनी पातकांची दूख धरून तुका आमी हें बलिदान भेटयता. तें तुका मानता तसलें जावं. म्हज्या खोटेपणांतलो म्हाका धुवन काड सर्वेस्परा आनी म्हज्या आनी आमकां सगल्यांक आमकां पातकांतली सुटय. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सर्पोदिदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपल्या पवित्र सुबेच्या आदाबाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक.
सर्वेस्परा आमच्या बापा, हे पास्क परबेचे संभ्रमणे वरवीं आमची काळजां सदांच संतोश भरीत आसूं. आमचे खातीर मेल्ल्या आनी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचो हो पास्कांचो योद्न तुका दिसान दीस भेटोवन आमच्या असोक्त सैमांत नव्या जिविताचें बळ वाडत वचूं आनी हे भाशेन सासणाच्या संतोशाक आमी पावूं. हें आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचें सोवें आसूं, तुमचें सोवें आसूं. आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया, वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व खाली आमी तुका वाखाणूंक फावो, हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दबाच्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पास्कांची बोली. जेन्ना खुर्सा वयर ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम योजनांत आदल्या योजनांक संपूर्णाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातान ओपून दिलो तेन्ना आपूण खरो याज्ञीक, खरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार, पवित्र पवित्र पवित्र. दलबारांचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवीन येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी साशणीक करोराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगुटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें परजोडी तुमकां मोड पळोवंक फावो कर. ह्या वेळार सगलीं जीं कोरोना वायरसाक लागून आनी हेरां दुयेंसाक लागून मेलिल्लीं आसा तितल्यांचो आमी उगडास करया. तांकां आमी जेजूच्या ताब्यांत करया आनी तांचे पासत आमी मागया. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती, तिच्या पोती बागयोन झुजे, बागयोन दोरमदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर, बागयोन फ्रांसीस शेवेरा बरोबर, बागयोन जुजे वाजो बरोबर
सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपोतेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, कितलेच पाटी जेजूचें हें मागणें आमी म्हणटा, पूण आमी जाणो जावया, आमी एकसुरी तें म्हणिना. जेजू आमकां एकवटन आसा आनी आमी जेजूक एकवटन आसा. बेश्टें वयले वयर न्हय, रिगून फांटो दाखवेल हे तरेन आमी हे मागणें म्हणत तर जाल्यार हाचें फळ आमकां आनी जांचे पासून आमी मागता तितल्यांकूय मेळटलें. सगळीं जाणां जेजूच्या पवित्र आत्म्यान भरोन आतां म्हणया, आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशेंच आमचीं पातकां बुगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी, सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशान उतरेकता, तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर आकांतांतली वाटाय, कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां घरा आसलेल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोव्या आसूं, तुमचे सोव्या आसूं. जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाची शेळये, संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये, संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये, संवसाराचें पाप काडटले आमकां शांती दी. भयणीनो आनी भावनो, आमी जेजूक हांगसर पळयता. वो जेजू जावन आसा दाखवेल आनी आमी जावन आसा फांटे, पूण तो आमच्या काळजांत येवन सगळ्या पातकांतली तो आमकां निवारतलो, सुटयतलो आनी आमी ताच्या स्वतंत्रपणांत पवित्र आत्म्यान ताच्या मोगान बरोवन येतल्या. जेजू आतां आमच्या काळजांत येतलो, ओत्मीकपणी तो येतलो, तर आमी ताका भावार्थान म्हणुया, सुम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा येता. तुजे सोरशिलो कोडसुरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन.
घे दोनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगलें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणें तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमची सोडवण समोरुंबून आमी तुका घोवांचो उंडो आनी दाकांचो सोरो भेटयल्यात आनी तुवें परतून आमकां तीच देणी बदलून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रगत दिल्याय. ह्या भोव अमोलीक देण्या घेण्या वरवीं ह्या जिविताच्या गरजांक तुजो आदार आमकां दी आनी सासणाच्या जिविताच्या संतोशाक आमकां सोलोमाती पावय. हें आमचें मागणें आयकून घे तुज्या पुता जेजूच्या नांवीन. आमेन. म्हज्या भयणीन आनी भावनो, देव बरें करून तुमकां. देवान सदांच तुमकां बरें करचें म्हणून हांव मागतां. आनी हांव जाणा की तुमी म्हजे पासत मागतात म्हणून. ह्या मिसाचे भेटेंत आतां आमी वांटो घेतलेलो आसा आनी आमकां देवान आपल्या जिवितान भरलेलें आसा. भियेनाकात, ताका चिटकोन रावया आनी आतां ताचो आशिर्वाद घेवन सगलो आमचो वावर करचो जो करूंक जाय तो जेजूच्या एकवटान करया. सर्वेस्पर तुमचें सगळें आसूं, तुमचेंय सगळें आसूं आनी सर्वपुदेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद, क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवंत आंकवार मारयेक सांव फ्रांसीस पाप साहेबाचें मागणें. तुजे राखणे खाल आमी आसरो घेता देवाचे भाग्यवंत माये. आतांच गंभीर परिस्थितीन जेन्ना आख्खो संवसार संकश्टाक आनी आकांताक सांपडला, आमी तुज्या गोपान उडून येता देवाचे आनी आमचे माये आनी तुजे राखणे खाल आसरो सोदता. कोरोना व्हायरस पेस पिडेक वेळार तुजी काकळुत्सार नदर आमचेर घाल. भोवभाग्यवंत आंकवार मारये. दुखी जाल्ल्यांक आनी आपल्या मोगाच्या मेल्ल्यां खातीर रुदोन कोत्तेल्यांक भोव करून फावो ते परी मातयेक लावंक घडोवंक ना तसल्या मेल्ल्यां खातीर रडटल्यांक तुजी बुजवण दी. आपल्या मोगाच्या पिडेस्तांचो हुस्को कोत्तेल्यांक लागीं राव. तेच परी हे पिडेची पोरसोरणी वाटावचे खातीर जांकां आपल्या पिडेस्तां लागीं रावंक घडोना तांकां तुजी गोठाय दी. इकॉनॉमीचेर आनी नोकरेचेर परिणाम जातलो त्या दुबावी फुडारा विशीं हुस्को काडटा तांकां बोरवाशान बोर. देवाचे आनी आमचे माये, हें व्हड संकश्ट संपोवंक आनी बोरवासो आनी शांती नव्यान उदेवंक देवा आमच्या काकुळतीच्या बापा लागीं माग. पिडेंत पडलेल्यांच्या आनी मरून गेल्ल्यांच्या कुटुंबांक बुजवण मेळूंक आनी तांची काळजां विस्वासान आनी खात्रेन भरूंक काना गांवांत तुवें मागलेलें ते परी तुज्या दैवीक पुता लागीं माग. दुसऱ्यांक साल्वार करूंक आपलें जिवीत रिस्कार घालतात त्या दोतोरांक, नर्सींक, भलायके खात्यांतल्या वावरेड्यांक आनी आपखुशेन वावुरतल्यांक राख आनी सांबाळ. तांच्या महान वावराक तेंको दी आनी तांकां बळ, उदारपण आनी बरी भलायकी फावो कर. दीस आनी रात पिडेस्तांची सेवा करतल्यांक आनी गवळीक हुस्क्यान आनी सुवर्तमानांक विस्वासी रावन सगल्यांक आदार आनी सहकार दिवंक वावुरतल्या याज्ञिकांक तूं लागीं राव. भाग्यवंत आंकवारी, हे पिडेचेर जैत व्हरूंक विद्याज्ञीक मळार वावर कोत्तेल्या भाव भयणींची मनां उजवाडाय आनी एक गुणदायक वखद तयार करूंक तांकां आदार दी. राष्ट्रीक फुडाऱ्यांनी जिविताच्यो मुलाव्यो गरजो शाती पावंक आदार जाय आसलोल्यांक जाणवायेन, हुस्क्यान आनी उदारपणान मोजत दिवं शिकोर आनी लांब नदरेन आनी एकचाराच्या मनान समाजीक आनी आर्थीक
प्रश्न सुटावे करूंक ते वावरूं. भोवभाग्यवंत मारये, झुजाचीं हातयारां तयार करूंक आनी राशीक मारूंक दुडू खर्चोवचे सुवातेर फुडाराक असलीं व्हड संकश्टां वाटावचे खातीर बरो सोद वावर करूंक पयशे खर्चूंक आमचीं अंतस्करणां जागोय. भोव मोगाळ माये, आमी सगट एक भोव व्हड फामिलीची वांगडी म्हूण वळखून आमकां एकठांय कोत्तात ते संबोवन उखलून दवरूंक आमकां आदार दी. हे वरवीं भावपणान आनी एकचारांत आमी गरजेवंतांची आनी गरिबांची परिस्थिती सुदारूंक आदार दिवंक पावतल्यां आमकां भावार्थान मजबूत, सेवेन धिरादीक आनी मागण्यांत थीर कर. मारये, कश्टवंतांचे बुजवणे तळमळतल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांक वेंगोय आनी आपलो पदवेदार हात पातळून हे पेस पिडेंतली आमकां निवारूंक आनी मनशा जिवीत आदले परी नव्यान चालू जावंक देवा लागीं विनंती कर. आमचे यात्रेन तारुणाची आनी बोरवाशाची कोणा कशी तूं परजळटाय तर आमी तुका शरणां येता. एक ओनवाळे मोगाळ आनी दुलो बांकवार मारये. आमेन. आमचे बापा, तूं सरकार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमचीं पातकां बुगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान बरे कृपेन बरयले सर्वेस्पोरचे ठांय आसा ओस्तुऱ्या मध्ये तुजो दैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नोमान बरे कृपेन बरयले सर्वेस्पोरचे ठांय आसा ओस्तुऱ्या मध्ये तुजो दैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नोमान मरे कृपेन बरयले सर्वेस्पोरचे ठांय आसा ओस्तुऱ्या मध्ये तुजो दैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदीं आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा. देवा, म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले चाकोरणीचे ल्हानविकायेचे ताणें दिश्ट घाली. होय, आतांच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सोर बोलिस्तो पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती कोत्तेल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दोया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर दोत्तेल्यांक दुस्पटायता. पदवेदारांक तो सदरां वयली शेवटिता. इनोळख्यांक तो उंच उबारता. बुकेल्ल्यांक तो बरे बरे देणेनी बोत्ता. क्रिस्तांक रिकामे हातांनी परत धाडटा. आब्रामांक आनी ताची संस्थे खातीर सर्व काळाक आपल्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकुळतीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरण घेतलो. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदीं आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. काळके रातींतली फांत्या पोरींतून मारये उदेताय, मारये उदेताय. आखे पृथ्वीचेर सुर्या वरींतून राणये पोरजोळटाय, राणये पोरजोळटाय. भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेरा, आमचो दृढ विश्वास तुजे सदांच आसा म्हूण आमी कसल्याय संकश्टांक फुडो करूंक भियेना. कित्याक तुवें आमकां केन्नाच सोडूंक नाय, पूण तुज्या आसऱ्या खाल सदांच आमकां राखल्याय आनी सांबाळल्याय. हालींच कोविड-19 हें पॅन्डेमीक वायरस आख्ख्या संवसाराक शिंपडलेलें आसून लोकांक ओजारांनी मारून उडयत आसा. पूण तुज्या आसण्यांक आनी मागण्यांक लागून आमकां गोंयकारांक ह्या पिडेंतली तुवें निवारली. ह्याय फुडें आमकां राखतलोय आनी सांबाळटलोय म्हूण आमकां खात्री आसा. आनी आमकांच न्हय, पूण सगल्या इंडियेच्या
आनी संवसाराच्या लोकांक तुज्या आसरा खाल दवरून आमकां सगल्यांक ह्या पेस्त पिडेंतली वाचयतलोय म्हूण बोरवांसो आसा. ही कृपा आनी मागणें बापाक मानता तसलें जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता हांव. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा हांव. आमेन. San Francisco